माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? खरं रे जस्ट आत्ता येयला स्कुलांतल्यान. तांकां आतां बेगिना सुट्टा न्ही 11 आनी ताच्या वांगडा फ्रेंड येयला रुशांक. ताची मम्मी ना खंय घराडे म्हणजे आजी ताजे घर आजी ती कामां वयता सोनिया. आजी आसता घराडे पण ती आयज ना खंय म्हणून तो हांगा येयला कितें बरयता. ओके सो आयज आसा जन्माष्टमी आनी तुमकां सगळ्यांक जन्माष्टमीची खूब 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 शुभेच्छा. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा आनी खूब गडबड जाल्या आयज. हें कर तें कर म्हटलें जायना कामां आनी भायर पावस पडटा वत पडटा अशें आसा. यो मरे ती सगळें हाय म्हण आं मागीर हाय करता खंय तो फ्रेंडा न्ही ताका लागून. ओके सो सगळीं घरची कामां जाल्ली आसा आनी बारीकशी हांव घराक पुजा करता. आयज जन्माष्टमीच्या निमित्तान ही बारीकशी पुजा करता हांव. ओके सो पयलीं म्हळ्यार रांदया आनी भितर सगळें रेडी केलेलें आहा. म्हणजे अशें हांव आयज रांदून बिनून न्ही अशें देवाक नैवेद्य बी कांय दाखयना. जस्ट आयज मणगणें घातले ते हांव देवाक नैवेद्य दाखयतलें. आनी आयज जन्माष्टमीक न्ही फोहा तेचे नैवेद्य दाखयतात. म्हणजे फोव मागीर सोय आनी गोड घालून कालून दवरतात देवा कडेन. ओके बारीकशें अशें व्हडलेशें कांय ना आनी व्हडलेशें कांय करचें ना आयज हांव. बेश्टें दाळ तें तुमकां शेअर करता आयज हांव. दाळ मागीर चण्याचें वटाण्याचें उसळ. पण म्हाजे वटाणे न्ही हांवें कूक करून दवरला ते मातशे चड शिजले ते चड शिजोवंक जायना उसळाक बीन. ते एकूच सिटी काडल्या हांवें सामकी पिचपिची जाला सारकें करचें पडटलेंच म्हाका. दाळ करता वटाण्याचें उसळ आनी मणगणें आनी दाळ न्ही वांगडा फ्राय जाय रितिकाक. तूं म्हणटा बटाट फ्राय करया. ओके दाळ आयज मातशें डिफरंट करतलें पालक घालून करतलें कित्याक रितिकाक दाळ खूब आवडटा. चण्याचो रोस बीन केलें न्ही तो खायना. तो दाळ बीन केल्यार तो जेयता. तो दाळी वांगडा थोडें पालक घातलें न्ही तें बरें लागता. ओके सो दाखयता तुमकां. ओके सगळें रेडी करून दवरला हांवें. म्हटलें तुमकां आयज रेसिपी शेअर करया. करताच न्ही म्हटलें तुमकां रेसिपी शेअर करया म्हटलें. ओके सो दाखयता तुमकां भितर हांवें मातशें थोडें रेडी करून दवरला. ओके सगळें आनी म्हटलें पयलीं सगळें रांदून घेवया जेवण बिवण सगळें रांदून घेवया मागीर पुजा करया म्हटलें हाजीतलें हांवें. पण सकाळीं न्ही शिवनाथान पुजा केल्या ऑलरेडी. ओके ताणें ऑलरेडी पुजा केला. सो म्हटलें तो पुजा करून गेलो आनी मागीर हांव पुजा करता म्हटलें. ओके सो दाखयता तुमकां. चला रुशांक चल हाय म्हण मरे. रुशांक अभ्यास करता. तूं म्हणना अशी व्हडल्या व्हडल्या उतरां मरे तुजी. आतां कितें उगी रावलो. हॅलो गायज म्हण मरे. वेलकम टू माय चॅनल. आयज रुशांक आनी म्हणून आसता तो. रुशांक सारको अभ्यास करता. ताच्या मम्मीन सांगला ताका बसय म्हणून अभ्यास करपाक. सो म्हटलें ताका स्पेलिंग बरें. ओके तांकां करून तेजें काम. सो हांव करता म्हाजें काम. ओके हांसता पळय कर अभ्यास कर. सो हांगासर मातशें रेडी केलां हांवें. काळोख जाला भायर पावस पडटालें बारीक. रेडी करून दवरला हांवें आनी उरला खूब हाडून दवरला हांगा फुलां. आनी आयज जन्माष्टमीक न्ही म्हणजे तवशें बीन दवरतात खंय. तवशें आनी 2 एप्पल आनी केळी आनी बाकी बारीक बारीकशें रंगोळी काडला. आनी हांगा फाटल्यान बरेंशें डिजायन केलां म्हणजे डेकोरेशन केलां जें आमी दिवाळीक वापरता न्ही तोरण बीन तें सगळें लायलां हांवें. जस्ट रातचेंच केल्लें हें सगळें हांवें कित्याक सकाळचें सगळें जायना हें करपाक. शिवताक ऑलरेडी पुजा केल्ली आसा. सो या आमी किचनान सगळें रांदून दवरया. दाळ करता पयलीं हांव. दाळ शिजोवन दवरला हांव दाखयता तुमकां कुकरान. बेगीन करया मागीर पुजा करया. तो हांगासर न्ही पळयात हांवें तूर दाळ घेतला. हांगासर तूर दाळ न्ही मातशें भिजत दवरलेलें. मागीर हाफ कप घेतला हांवें तूर दाळ आनी कुकरान घालून जितलें दाळ भरता पळय उदक घातलां. थोडेंशें मीठ आनी हळद घातलां आनी जस्ट हांवें 2 सिटी काडला. आनी हितून हांवें टोमॅटो बीन कांय एड करूं ना. ओके सो आतां आमी करया फोडणी. सो फोडणीक लागून न्ही हांगासर घेतला हांवें 1 कांदो 1 टोमॅटो थोडेशें पालक घेतला. हें ऑप्शनल पालक घालप हें ऑप्शनल. ग्रीन चिली थोडेशें घेतला कित्याक हांव चिली पावडर घालतलें थोडें. लसूण घेतला आनी हांगासर घेतला कढीपत्ता. सो पयलीं आमी करया दाळ. सो आतां घालता तेल. सो हांगासर न्ही 1-2 व्हडलो चमचो तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. आतां घालता हांव सासवां. जिरा घालता जस्ट थोडेशें घालता. ओके हांवें जस्ट थोडेशें घेतला दाळ ताका लागून. चड जिरा बी घातलें न्ही म्हाका चड आवडना. जस्ट थोडेशें घातला. सो आतां घालता लसूण कढीपत्ता घालता. ग्रीन चिली घालता. सो मातशें न्ही लसूण ब्रावन करून घेवया. मातशें ब्रावन जालें की मागीर आमी घालया कांदे घालया. सो आतां घालता कांदे. जस्ट आमकां न्ही 1 मिनट आनी एका बरें फ्राय करून घेवया. चड ब्रावन करनाका. सो कांदे हांगा न्ही हांवें 1 मिनट फ्राय केला. आतां घालता टोमॅटो.
जस्ट थोडेंशें मीठ घालता आनी टोमॅटोनी आमकां सॉफ्ट रायसांनी कूक करून घेवंक जाय. सो टोमॅटोनी हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा. आतां घालता हांव हळदीचो पिठो, जस्ट थोडेंशें घालता. सो आतां घालता हांगासर घातला हांवें एक हाफ टीस्पून रेड चिली पावडर आनी 1/4 टीस्पून गरम मसाला. जस्ट थोडेंशें घालता हांव, कित्याक तिखट जातलें न्ही ताका लागून. चिलीच घातला न्ही, सो हांवें मातशें गरम चिली पावडर कमी घातला. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता हांव पालक. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें एका मिक्स केला. आतां उदक घालता हांव. जे दाळ शिजयल्ले पळय ते जस्ट थोडेंशें उदक घालता, की आमकां ते पालक आहा पळय मातशें शिजोवन घेवंक जाय. सो तें उदीक तुमी घालनाका, नॉर्मल वॉटर, हें दाळ शिजयल्लें उदीक घालात. बरें ताका मिक्स करा आनी धांपोवन न्ही जस्ट आमकां एक 5 मिनटां कूक करूंक जाय. सो 5 मिनटां जाल्लीं आसा. सो एकदां ताका बरें अशें मिक्स करून घेयात. सो आतां आमी घालया दाळ. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. तुमकां जर आनी पातळ जाय जाल्यार गरम उदीक एड करात, पण आनीक पातळ करचें ना, हें सारकें आहा. सो मीठ तुमी चॅक करा. जस्ट थोडेंशें हांव मीठ घालता, कित्याक मातशें मीठ कमी आसा. बरें मिक्स करून घेयात आनी एकानी आतां बरेंशें खतखतो हाडया. बरें ताका बॉयल करून घेवया. मागीर आमची दाळ रेडी. सो हे पळयात दाळीक बरें खतखतो आयिल्लें आसा आनी दाळ आमची रेडी आसा. मुद्दम तुमी मातशें ट्राय करात. सो फायनल घालता हांव कोथमीर. सो हांगासर पालक दाळ रेडी. सो आतां हांव करता वटाण्याचें उसळ, पण हें वटाणे न्ही चड ओवरकूक जाला. ओके, सो लास्ट टायम हांवें तुमकां दाखयलेलें सोय वांटून केल्लेलें उसळ. आयज विदावट सोय. लास्टाक सोय घालतलें हांव, पण अशें वांटून बिटून कांय घालचें ना हांव. सो इतलें तुमी लक्षांत दवरात. जेन्ना तुमी उसळ करतले पळय, वटाणे आहा पळय ओवरकूक शिजोवंक जायना. मातशें रावंड दिसोंक जाय पळय सगळें. सॉरी, हें पळय अशें न्ही, अशें दिसोंक जाय. पण थोडेशें न्ही तुमी हें आला म्हणजे चड ओवरकूक जाला. थोडें आसा बरें. सो ऑप्शन ना, करचें पडटलें म्हाका. ओके, सो स्टार्ट करूया आमी वटाण्याचें उसळ. जस्ट न्ही जेन्ना तुमी तुका वटाणे शिजयतले पळय, वटाणे घालात, उदक घालात, जस्ट एकूच सिटी काडात. थोडेशें मीठ घाला आनी एकूच सिटी काडात. हांवें न्हू एकूच सिटी काडलेलें, पण तरी पूण पळय अशें पिचपिची सारकें मॅश जाला सारकें. ओके, तर करया आमी उसळ. सो आतां घालता तेल. 1-2 व्हडलो चमचो तेल घालता. तो म्हाका न्ही आयज उसळ हें दाखोवपाचें नासलेलें, पण तुमकां हांवें पयर सांगलेलें न्ही आयज जन्माष्टमी करतलें म्हणून. पण सामकें गडबड जालें, सारकें शिजलें चडूच ओवरकूक जालें तें. ओके, मातशें समजून घेयात. ओके, सो तेल न्ही हांवें तापलेलें आसा. आतां घालता थोडेशें हिंग घालता. सो आतां घालता हाफ टीस्पून सासवां, मस्टर्ड सीड्स. थोडेशें कढीपत्ता घालता. ग्रीन चिली घालता. सो एकाने मातशें फ्राय करून घेवया. सो मिरसांगोनी हांगा बरें फ्राय जाल्ले आसा. सो आतां घालया आमी जे बॉयल केलेले वटाणे घालता. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो जस्ट थोडेशें मीठ घालता. जेन्ना हांवें वटाणे शिजयल्ले पळय मीठ घातलेलें, जस्ट थोडेशें घालता. आतां बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता हांव जस्ट थोडेशें हळदीचो पिठो. बरें मिक्स करून घ्या. सो आतां घालया आमी सोय. सो हांगासर 1-2 व्हडलो चमचो सोय घालता हांव. सो आतां घालता थोडेशें गोड, म्हणजे मातशें गोडसाण येवपा लागून जस्ट थोडेशें घालता. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो पयर केल्ले हांवें ते सोय वांटून केल्लेले. आयज जस्ट तेच्या वयर एक सोय घातला इतलेंच. सो हें न्ही जाल्लें आसा की गोड मेल्ट जाला आनी हें न्ही मातशें ड्राय जावंक जाय. पण म्हाजें आयज हें ड्राय जावचें ना, कित्याक म्हाजें न्ही सारकें तें ओवरकूक जाला न्ही. जेन्ना तुमी गोड आनी सोय घालतले पळय, ताका मातशें मिक्स करून जालें की एक उदीक म्हणजे ड्राय जायसर ताका कूक करून घेवंक जाय. पण हें म्हाजें आयज ड्राय जावचें ना. ओके, सो जाल्लें आसा. सो फायनल घालता हांव कोथमीर. सो कोथमीर घालता. सो हांगासर उसळ रेडी आसा. म्हणजे सॉरी म्हणटा, म्हणजे चड शिजले ते, मातशें पातळ जालें इतलेंच. बाकी सगळे तुम्ही स्टेप फॉलो करात सेम.
मातशे चणे मात ओवर कुक जावंक दिनाकात. ओके हे पळयात. सो आता आमी करया मणगणें. सो हांगासर पळयात चण्याची दाळ न्ही हांवें रातची सोक करपाक दवरलेले. हांगासर हांवें घेतला 1/2 कप घेतला चण्याची दाळ. रातची ताका न्ही उदक घालून हांवें सोक करपाक दवरलेले. आतां हांवें आयदनान घातला आनी उदक घातला, एक 1.5 कप उदक घातला. आतां आमकां हें दाळ न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय. आनी हांगासर न्ही हांवें 2 कप नाल्लाचो रोस घेतला. ओके 2 कप घेतला. 1 कपाचे मातशें कमी हें घेतला शाबुदाणा आनी ताका बी रातचें न्ही उदक घालून दवरलेले. आनी हे पळयात बरें हें जाल्लें आसा. ओके सॉफ्ट जाल्लें आसा हे पळयात. आनी हांगासर घेतला हांवें गोड. जितलें तुमकां गोड जाय कमी गोड जाय त्या प्रमाणे तुमी गोड घेयात. सो हांगासर न्ही दाळ आहा पळय बरें शिजलेलें आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कुकरान घालून सुद्दां 1 सिटी काडल्यार येता. ओके हे पळयात गरम आहा. ओके हें जाल्लें आसा बरें शिजला दाळ. सो आतां घालता जस्ट थोडेशें मीठ घालता, एक 1/4 टीस्पून. बरें मिक्स करून घेयात. सो आतां घालता गोड. जितलें तुमकां गोड जाय त्या प्रमाणे तुमी गोड घालात. सो आतां घालता हांव कोकोनट मिल्क 2 कप. सो ताका बरें आतां मिक्स करून घेयात. आनी गोड आहा पळय बरें मेल्ट जावंक जाय. सो बरें एका मिक्स केल्लें आसा. आतां एका न्ही बरेंशें बॉयल हाडया. सो हांगासर पळयात एका बरें बॉयल येयल्ली आसा. सो आतां हांव घालता काजू. थोडेशे काजू कट करून घातले ते घालता. सो आतां घालता हांव साबुदाणा. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां आमकां न्ही साबुदाणा आहा पळय बरें कूक करून घेवंक जाय. तर रोखडें शिजता ते, तर टायम लागना. तो आतां साबुदाणा न्ही आमी मातशें शिजोवन घेवया. सो हांगासर न्ही हे पळयात साबुदाणा आहा पळय बरें शिजलेलें आसा. सो आतां आमी घालया इलायचीचो पावडर. सो आतां घालता हांव इलायचीचो पावडर. बरें ताका हांवें कुटून घेतला. म्हणजे पावडर हाडना हांव विकतें, जस्ट इलायची मातशें धाडून घेता हांव इतलेंच. ओके सो आतां हांव घालता हळदीचें पान. इफ आसल्यार घालात, नाजाल्यार ना, ऑप्शनल तें. आमगेर न्ही फ्रिजीन दवरलेलें मम्मीन आनी तें हळदीचें पान न्ही बरें आहा पळय. हेतून न्ही बरें फ्लेवर येता हळदीच्या पानाचें. ओके बरें ताका एक 5 मिनटांनी बरें ताका आमी बॉयल करया. आनी जे पानाचे जे फ्लेवर आहा पळय ते मणगणें वयतले. एक 5 मिनटां एका बरें बॉयल करून घेता. सो हांगासर पळयात मणगणें रेडी आसा, जाल्लें आसा. सो गॅस बंद करता. सो सगळें जाल्लें आसा. सो आतां येयला हांव पुजा करपाक. सो हांव पुजा कशें करता जस्ट तुमकां थोडेशें सांगता हांव. सो हांगासर न्ही जे लट्टू गोपाळ ताका जें आवडटा पळय ते ताका न्ही दही खूब आवडटा. सो दही हांगा थोडेशें दवरला. आनी आयच्या दिसाक न्ही फोहा करता. म्हणजे हितून फोव हांवें भिजत दवरलेले. थोडेशें गोड घातला आनी सोय घातला. ओके हें देवा निवेदेक. आनी हांगासर बादाम आनी काजू दवरला. आनी हांगा आसा मणगणें. हें आयज देवा निवेद करतलें हांव. आनी लट्टू गोपाळाक न्ही हांव हें करता, अभिषेक करता. सो हांगासर न्ही हें पळयात पंचामृत घेतला हांवें. सो पंचामृत म्हणजे हितून कितें येता खबर आहा, 5 तरेचे हें येता. फर्स्ट म्हणजे दूध, दही आनी तूप, हनी आनी साखर. सो हें आमचें पंचामृत रेडी आसा. हेतून न्ही हांव गोपाळाक म्हणजे बालकृष्णाक हांव अभिषेक करतलें. ओके आनी हे सगळें वस्त्र ते घालतलें हांव पळय. हितून सगळें आसा वस्त्र म्हणजे ताका शिंगार बिंगार सगळें आसा हितून हांगासर. ओके चला टायम वेस्ट करया नाका. सो फटाफट पुजा करया आमी. ओके चला.
जाली पुजा ओके. सो हांवें थोडे बटाट मसाला इल्लेले रुची जेवचो ना ताका बटाट फ्राय जाय. ओके पुजा जाल्ली आसा सगळें बरे भशेन. ओके जशें हांव करता तें दाखयलें तुका हांवें. खंय चुकला बिकला म्हणटा सॉरी म्हणटा तुमी म्हाका सांगा. ओके हांवेंच करता हांव वर्सा वर्स अभिषेक करता आनी जे की मणगडे बी करता पळय देवा नेवेद दाखयता जालें जन्माष्टमी. ओके सो आतां जेवून वचपाचें आहा आमी टेंपल देवळान वचपाचें आहा. पळोवया कशें कितें तें. भायर काळोख जाला वारो सुटला भायर. ओके हांव तें वारो पळय हे पळयात अशें दिसता की तुफान येतलें अशें. ओके सो हांव तें बटाट फ्राय करता जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. तर जस्ट आमी जेवून भायर सरला. शिव तुमकां मेळोंक ना न्ही सकाळीं. शिव दाडी बिडी काडून हिरो आला लायन मारूंक वयता खंय एक आदे पुरो आवय देवा एक आदे पुरो खंय दाडी बिडी काडून येयला. ओके जस्ट जेयली आमी. व्हिडिओ एडिटींग करताले आतां आयदन आमी कांय घासून हांवें थंय दवरले थोडे आयदन ते. सो म्हटलें बेगी जेयले व्हिडिओ एडिटींग केले आतां घातला अपलोडींग करपाक. आतां पळोवया जाल्यार बरें. आयज आमी वयता बिर्ला टेंपल. सो एक्चुली प्लॅन आसलो दुसरे खंय वचपाचें. ऑलरेडी टायम जाला हांगासरूच जाली 5 जाली. सो म्हणटा तें मातशें पयस आसलें बिचोली न्ही तें बिचोली म्हटलें शिव बापालो हांगाच या बापालो बिर्ला टेंपल. तें राधा कृष्ण टेंपल न्ही आनी आयज पळोवंक जाय म्हाका तें कशें कितें करता काय म्हणून कित्याक बरें आसतलें आयज. ताका लागून म्हटलें आयज हांव मातसो फ्री आहा वचून या म्हटलें आयज थंयसर बिर्ला टेंपल. एक्चुली मम्मीन तें टेंपल पळोवंक ना बिर्ला टेंपल. ती आसा तिका व्हरपाचें ना ती आसता तिका व्हरपाचें चुकली आयज परत. ओके पळोवया कशें कितें आहा तें. जन्माष्टमी तुमकां दिसतलें कशें तुमी थंय करता डेकोरेशन बीन पळोवया. सो हांव फर्स्ट टायम वयता. हेच्या पयलीं गेला हांव पण जन्माष्टमी टायमार हांव फर्स्ट टायम वयता. ओके जस्ट भायर गर्दी आसतली हय हय आनी काळोख जाला पावस पडटा येता वयता. ओके चला थंय वचून मेळटा तुमकां. बस पावली आमी. गाडयेन एक जॅम काडलें न्ही दिवपाक लागला सारकें. जस्ट देंवता गाडयेंतल्यान एरोप्लेनाचे दर्शन जालें. ओके पार्किंग हांगा मेळ्ळा आमकां. आतां वॉकिंग वचूंक जाय. पावली हांगासर न्ही बरें झाडां बी लायला. सगळें कटींग केला न्ही ना तेवढें सगळें कटींग केला. लोक खूब आहा. तेन्ना आमी स्टार्टींग गेले तेन्ना इतले लोक कोण नासलेले. आनी तेवटेन न्ही बरें शांत स्पिकर लायला बारीक बारीक आनी बरें हरे कृष्णाचे सॉंग लायला. हें पळय कितलें बरी दिसता फ्लावर. सो हांगासर कितें काम चालू आहा कितें बांदता दिसता हांगासर न्ही तेन्ना नासलेलें. पावस येयलो यो. हांगा पळयात दाखयता तुमकां. हांव पिशे झाड पळोवपाक गुलाबचें झाड बीन दवरलां. आनी तें पळय व्हायट कलर फ्लावर कितले जाला. हांगा येयली न्ही खूब बरी दिसता. अशें दिसता की हांगाच बसोंक कशें दिसता. इतलो बरो वारो सुट्टा हांगासर खूब बरी दिसता हांगा. ऋतू हे मारा बेल मार. सावकाश गेम नो शुना बरें जालें दर्शन. बसला आमी बरी दिसता हांगासर आनी खूब लोक आहाय बरें आहा. लास्ट टायम येता कोण नासले लोक न्ही आयज खूब लोक आहा. मातशें बसता मागीर भायर सरता आमी. हांगासर मजा येता एरोप्लेन पळोवपाक. कसलो आवाज सामको सकयल्यान येता न्ही खरेंच. हांव पिशे आमी एरोप्लेन पळोवपाक खरेंच. परत या खरेंच बरी दिसता पळोवपाक लागींतल्यान सारकें येता. आनी कितल्या मिनटांनी 10 मिनटांनी 10 मिनटांनी न्ही येत रावता एरोप्लेन बरी दिसता. हे न्ही हे सोना म्हणटा हेका दसऱ्याक आमी दिता पळय सोना
पळय हांगा आसा पळय सोना खूब भरला हांगासर पळय ओके. सो आतां आमी जस्ट अशी रावंड वयता टेम्पलच्या फाटल्यान बरें आहा तेवटेन या म्हटलें. सो हें आसा टेम्पलचे बॅक सायड बरें आहा गार्डन हांगा दाखयता तुमकां मागीर फुडें वचून. लेट ते वॉटरफॉल हांगा आतां स्टार्ट करतले आहा जागो आमी अशी येयली आसूं मातशें वॉकिंग जावनी म्हणजे काळोख जालें न्ही मागीर तेमी लायटींग ऑन करतले टेम्पलाक केले चल पळय. सो हांगासर पळय बसपाक बरें केलां. तेन्ना आमी फर्स्ट टायम येयल्ली पळय हांगासर तेन्ना हें टेम्पल ओपन जावून न्ही फक्त 8 दीस जालेले 8 दीस तेन्ना येयल्ली आमी हांगासर. बशी आमी थंयसर बरी दिसता हांगासर. असो भायर पावस येयलो हांगा बरें बसपाक हें केलां न्ही बरी दिसता न्ही ग्रीनरी सामकें. गेलो दिसता पावस फावंटेन पार्क बरी दिसता पण रातची आनी बरी दिसता लायट लायली की. लायट आहा न्ही ताका आतां लायट लावंक ना. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता बरें कावींग केलां. हें पळय म्हाका दिसता पिकॉक खंय दिसता हें बरें दिसता. आनी हांगा आसा एलिफंट. सो जालें आमचें ओके. आतां वयता घरा वयच्या पयलीं एक च्या येता हांव आनी घरा च्या करना घरा इतलें आयदनां पडलां आतां घरा आयदनां घासूंक जाय म्हाका. सो म्हटलें ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता ओके. सो आयचो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हण बाय बाय म्हण बाय. I love you friends. Please you comment and subscribe to my channel and go bell all. सो आयज एक बर्थडे आहा ताका विश करया. सो नाव आसा जैडिन डी अराउजो. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जैडिन. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come true. Happy birthday. चला बाय.